बरेचदा जेन्ना निवडणूक जाता तेन्ना नवीन नवीन चेहरे आमकां विधानसभाक पळोवपाक मेळटा. वेल आयज जे अशें व्यक्तिमत्व म्हाज्या बरोबर आसा जाका राजकारणाचो बॅकग्रावंड आसाच, बट म्हाका दिसता विधानसभेन तेंचो हो नवो चेहरो ते आमी पळयलो तो म्हळ्यार 2017च्या निवडणुकीन. हांव आसा सद्या नुव्या मतदारसंघान आनी म्हाज्या बरोबर आसा विल्फ्रेड डिसा, जेका लोक मोगान बाबाशान अशें म्हणटात. बाबाशान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव अ व्हेरी ब्युटिफूल कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमची जर हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवत जाल्यार खरेंच सुंदर कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. तुमकां थोडोसो बीच फ्रंटूय मेळटा, इंडस्ट्रियल इस्टेटूय तुमच्या हितूर आसा, शेतांय आसा, असो समृद्ध असो तुमचो मतदारसंघ. ह्या मतदारसंघा बद्दल तुमकां कितें म्हणून दिसता? कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळें आहा, कितें ना म्हणून ना. ह्या सायडीक दर्यो आहा, ते सायडीक माउंटन्स आहाय, मागीर इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, शेत आहाय, रिवर साल आहा, हे सगळे आमकां कितें ना म्हणून ना, सगळे आहा. हेजे आमी फायदो काडपा जाय. हेजी आमी फायदो काडपा आमगेलो लोक जायतो एग्रीकल्चरान गेला, शेत फार्म आहाय ते भाशेन. म्हाका दिसता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्या गोंयांक फर्स्ट ओ सेकंड आसतली फार्मींग सायड चोयली जाल्यार. अरावंड 3000 मोर दॅन 3000 फॅमिलीज आमगेल्यो शेत रोयताय. आतां हार्वेस्टिंग चालू आहाय दिसांक. हय, आनी आतां चोयलें जाल्यार जायतो लोक हेजे मुखार गेल्या ह्या वर्साक कोवीड जायसन आनीकूय जायतो लोक आडवला आनी फार्मींग जायते आडवलां. लोक आमगेले जायते तारवट जावं कोण भुरगे भायर सो येयल्ले ते बेकार आहले ते शेतांत गेले, एक बरी गजाल. आमकां आमी तर जॉब नासतना जायतो लोक बेकार आहा. जॉब नाय जाल्यार आमच्यांनी शेत रोवन तरी आमच्यान पोट भरून आमच्यान रावों जाता. हे आमी आतां कोताय आनी तांकां हांव सदां हेल्प करीत आहा. ओके, म्हाका एक सांगा, जेन्ना 2017 तुमची ऑब्वियसली तुमकां राजकीय प्रवास खूब आसा. म्हणजे तुमी पंचायतांतल्यान सुरवात जाल्ली प्रवास तुमचो ZP मेरेन आनी ताज्या नंतर फाटल्या निवडणुकीन तुमकां विधानसभेन एंट्री मेळ्ळी. त्या टायमार आनी आतां पळय तुमचो डेव्हलपमेंट जो आमी म्हणटा, विकास जाका म्हणटा आमी, तुमी ह्या मतदारसंघा कडेन कसो खंयच्या वेगळ्या दृश्टिकोनान पळयलो? बिकॉज तुमकां निवडून हाडलो एज अ ग्रासरूट लिडर, लोकांक चेंज जाय आसलो, तो तांकां मेळ्ळो आनी तुमचें नेतृत्व मेळ्ळें. तुमचो हो फाटलो 5 वर्साचो प्रवास तुमी कशें पळयता? फाटले 5 वर्सां पयलीं हांव जॉयन जिखोन येयलें तेन्ना 2017 काँग्रेसाचेर, तेन्ना आमचें चडशें डेव्हलपमेंट जावं ना. आमी काँग्रेसान आसले आनी गव्हर्मेंट करूं जाता आसतनाय आमगे गव्हर्मेंट सेंट्रल लिडरान केलें ना. गोंया आमगे हो आवाज जालो, आमगे हिंग सिनियर लिडर आहाय ते झगटाय मग CM जावपाक, म्हळ्यार तेशें ना. ते गव्हर्मेंट करपा आमकां जातालो. आमगे 17 आसले, तेजे भायर इंडिपेंडंट आसले आनी सपोर्ट आसलो जाताले. म्हळ्यार आमगे सेंट्रल लिडर आसाय ते मुखार सरो नाय. त्यामुळे आमी तेशें 2 एवढे वर्स काडलीं. तेजे फाटल्यान आणकोडे चान्स पडलो गव्हर्मेंट करपाक. तेन्नाय तेणी इनिशिएटीव कांय घेवं ना. मागीर त्या टर्मा म्हणटा एक 2 वर्सांक आमगेली म्हाका दिसना एक 20 करोडां देखून मुगे काम जालें अशें म्हण. सगळे ऑपोजिशन आसली, मुगले म्हण न्हू, कोणाली तितली चडशीं काम जावं न्हय. बारीक बारीक रोडांचे WRT थोडी जाल्ली, अरावंड 20 to 25 crores सुमार जाल्ली. मागीर आमी शिफ्ट जाले. आतां शिफ्ट जाले तरी म्हाका दिसता आतां अरावंड 70 to 80 crores आमगे काम जालां. हांवें टोटल मुगेलो हांव हिशोब मारतालो 110 crores सुमार मुगेलीं काम जाताय. ओके, सो जाले आनी आतां थोडी पायपलायन आहाय, बिफोर इलेक्शन चडशी कंप्लीट जातली. बरें, पूण तुमकां अशें दिसता की ऑब्वियसली निवडून येतकूच सत्ता ऑब्वियसली जर आसत जाल्यार मातशें बरें पडटा काम तुमचें पुश करपाक. तुमचो एनालिसीस कितें आसा की 2.5 वर्सां तुमी विदावट सत्तेन रावले काँग्रेसीचे आमदार म्हणून, जेन्ना तुमी शिफ्ट जाले BJPच्या हितूर आयले तेन्ना फाटलीं 2.5 वर्सां तुमी पळयता, 2.5 वर्सां आनी ही 2.5 वर्सां तुमी डेव्हलपमेंटाच्या हितूंतल्यान कशें पळयता? एस्पेशली तुमच्या मतदारसंघान खूब कन्सिडरेबल डिफरन्स आसा? चड डिफरंस आहा. ऑपोजिशन आसल्यार तुगे काम जायनाय, ते सारकें सगळें खबर आहा, कांय जायनाय. आनी तुका सांगिल्ले ते भाशेन आमगे 20 to 25 crores सुमार जाल्ली. आनी आमी रुलींग आहाय तेन्ना आमी शिफ्ट जाल्ले तेन्ना मुगे फकत एकू कंडिशन आसलें, हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हूण जॉयन जाल्लो, तेका जॉयन जाल्लो आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केल्लें तुगे डेव्हलपमेंट कितें आहा, गांवचें काम कितें आहाय तें आपण करून दिता म्हूण. आनी तेणें मुगेलें चडशें सांगलो तितलें केलें, केन्ना कितें सांगलो आडवल ना, सगळीं सांगलोलीं काम केलें. आनी मुगे तो आमगे तूं जाणा आमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटी सदां भायलो MLA आसतालो, आवटसायडर. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुले MLA केन्ना आसनासलो. आवटसायड रायचो, कांसावलेचो, पयलीं माजोर्डा आहलो तेन्ना आमगे माजोर्डा आमगे हितून कोण आहले आनी तेणी कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी निग्लेक्ट केल्ली. 20-25 वर्सां आमगेले
कॉन्स्टिट्युएन्सी कांय डेव्हलपमेंट म्हणून जाल्लें ना रोड्स जावं नाय हांव आतां फाटी रोड कोन्न भोंवंक गेले रोड कोत सायटीचे गेल्यार म्हाका लोक सांगताले 18 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं रोड केल्या म्हूण सारके रोड काबार जाल्ले आज आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चोय रोड्स चडशे जाले आनी थोडे उरल्याय ते आतां बिफोर इलेक्शन चडशे जातले. ओके बरें हांव मातसो आनीक विचारतलो ह्याच्या विशयाचेर बट म्हाका एकूच विचारूंक जाय की बरेचदा आमदारा कडेन किंवा खंयच्याय मंत्र्या कडेन लोक सरकारी जॉब जाय आतां ऑब्वियसली हे इलेक्शन वारें सुरू जाल्ल्याक तर आनीक प्रेशर आसतलो. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की सरकारी जॉब आणि तुम्ही खरेंच खूप भाग्यवान केलं तुमकां बरोचसो पोर्शन इंडस्ट्रियल इस्टेट लागता. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफूल इंडस्ट्रियल इस्टेट जर गोंयान आसा जाल्यार ती वेर्णा इंडस्ट्रियल ती तुमच्या मतदारसंघान पडटा. जेन्ना भुरगे येता जॉबा खातीर कोणाकूय एम्प्लॉयमेंट हे गरजेचें तेन्ना तुमी ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो कसो वापर करता म्हणजे तुम्ही पुश करता तुमच्या भुरग्यांक जे तुमच्या कडेन येता तांकां की इन दीस इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी तांकांय वयर सरपाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाचो प्रयत्न करता. हय हांव पयलो सावन जिकोसन लोक जॉबा येयत आहाय गव्हर्मेंट जॉब सोदताय चडशे म्हणजे सगळे गव्हर्मेंट दिवपा जायनाय. फर्स्ट आमी ऑपोजिशन आहाय तेन्ना तरी आमी एक देखून गव्हर्मेंट जॉब दिलो ना तेन्ना आमकां मेळो नाय. आतां जॉब आतां काडले गव्हर्मेंटा म्हणटरी आतां आमकां तर 100-200 जॉब मेळटाय जाय एप्लिकेशन येयले 2000-3000 सगळ्यांक दिवपा जाय म्हळ्यार जॉबा लागून सदांच लोक येयत आहा आनी आमी तांकां सपोर्ट केला. म्हाका बऱ्या पडला आमगे इंडस्ट्री आहा म्हूण इंडस्ट्री हांवें जायत जाणां कामां लायल्याय तशें आमगे हॉटेल आहाय आमगे हॉटेल लायन बीच लायन आहा कितले हॉटेल पडाय म्हाका हॉटेलांनी जायत जाणां लायल्याय पूण आजून देखून जायते लोकांगे जॉबां लागून प्रश्न आहाय. पूण तुमकां दिसता की युथांनी सेल्फ एम्प्लॉय जायचे त्यांच्या खातीर वेगवेगळे गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा. मुख्यमंत्री आमचो म्हणटा की स्वयंपूर्ण जावचो आत्मनिर्भर जावचो अशा स्किमी तुम्ही दिवपाक पावले भुरग्यां खातीर आनी तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक पावले ते पुश केले तुमी. जायत पाट सांगता हांव तितल्या सांगता हेचे स्कीम आहाय त्यांचो फायदो काडाय म्हणून आनी जायत जाणां आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी जायता भुरग्यांनी घेतला जावं आमगेले हॉर्टिकल्चर आनी कसले कितें फार्मींग थोडो एकलो आमगेलो बोटीचेर आसलो एकटो नुवेंचो बोटीचे सोणेन हिंग एग्रीकल्चर कोन्न सारको नंबर 1 एग्रीकल्चरिस्ट सगळे रोयता दुदी कोंको दुदी आनी कोंसाळी आंगी काणगां सगळे कोन्न आपल्यागे. बरें तुम्ही फार्मिंगाचे उलयले आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता की तुम्ही खूप पॅशनेटली फार्मिंगा बद्दल उलयता. बाकीच्या प्रश्नांक तुम्ही मातसो असो बरो आन्सर दिले बट जेन्ना फार्मिंग म्हणटा तेन्ना ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वन्स अपॉन अ टायम आमचो बॅकबोन आसलो. आतां आमी खंय तरी फाटली काही वर्सां निग्लेक्ट केलो. परत सरकाराच्या माध्यमांतल्यान म्हणा किंवा वेगवेगळे भुरगे परत शेतांनी वता फुडली पिळगी परत शेतांनी वता. पॅन्डेमीक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आमकां की परत जाणून घेवपाक की शेतां आमची कितकी इम्पॉर्टंट आसा ती. तुम्ही बरेच प्रयत्न करता फार्मरांक एम्पावर करपाक ते मागीर मशिनरीच्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा बाकीचे फॅसिलिटीज हो पॅशन आनी तुम्ही स्वता शेतान सुद्दां देंवता तेच्या बद्दल कितें म्हणून दिसता तुमकां. फार्मींग म्हणटा मुगे एक सारकी लायन पयलीं सावन आहा म्हाका हांव 5 जाशनी होण देखून हांव 15-20 वर्सां आहा तेन्ना देखून हांवें ट्रॅक्टर गेल्ले आनी हांव 5 आसना म्हणटरी हांव नुवे मुगे नेबर्स आहाय तांकां हांव मिशिनरी दितालो म्हाका आहले तेदो पावर टिलर आहले आनी हांव आमगे गांवच्या लोकांक दितालो तेन्ना हांव 5 ना. मागीर जेन्ना हांव 5 जालो म्हाका आख्खी विलेज लागपा लागली तेन्ना हांवें मुगेले मिशिनरी हाडयली कोणा सगळे हेल्प करपा लागून. मागीर तेजे फाटल्यान हांव जिला गेलो जिला घेतरी आनी विलेजीस हाडल्यो तेन्ना आनी मिशिनरी हाडले. आतां मागीर MLA जालो आतां म्हाका कडेन 12 ट्रॅक्टर आहाय आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगेले ट्रॅक्टर हांव फ्री दिता पयशे केन्ना घेयना. हय म्हाका जाय एग्रीकल्चर लोकांनी केल्ले 2008 आमी पयलो हार्वेस्टर गोंयां आयलो. हार्वेस्टर म्हणटा गोंयां केन्ना चोवना हांवें चोवना आमकां कोण कॉन्टेक्ट जालो आनी पयलो हार्वेस्टर आमी गोंयां हाडलो आनी आमगे नुवे विलेजी हाडलो. तेन्ना म्हाका आमगेले पंचायत हांव तेन्ना 5 आहा आमगे 5 मेंबर म्हणटाले तूं हे हार्वेस्टर हाडला सगळी मिशिनरीचे शेत रोयता आमगे लेबर लोक आतां तुजे कोंत्र जाता म्हूण तेंगे काम वयता म्हूण म्हळ्यार तें सांगूना लेबर लोकूय हॅप्पी जालो आनी आज चोयलें जाल्यार तूं जाणा लेबर म्हणटाय तें मेळनाय. 2008 शेतां चोयलो जायत 50% देखून शेत नासलीं लोकांनी निग्लेक्ट केली सोडली हो मायजो शेत रोय नासले लोक आनी आज हितून चोय म्हाका स्वता आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव सांगता मोर दॅन 80% लोक शेत रोयताय तांकां सगळे आहा तांकां कितें जाय तें दिता पंप जाय पंप दिता तांकां पायपलायन जाय पायपलायन दिल्या. थोडे आमगेले धुळापे त्या वाटेन लोक 3 पीक काटाय 3 सिजन काटाय तेचें बेतालबातींग म्हळ्यार तांकां उदका प्रॉब्लेम जाताले उदक मेळनासलें तांकां हांवें स्ल्यूज हें गायले शॅलो वेल्स पयले 10-20 वर्सां फुडें आमगे MLAन गायल्ले खंय तांकां
शॅलो वेल्स दिता म्हटल्यार जावं ना त्या कडेन आतां हांवें तांकां 45 शॅलो वेल्स घायले अरावंड 20 सुमार 20-25 कंप्लीट जाल्या मागीर पावस येयलो देखून उल्या त्यो आतां उल्या त्यो एप्रील मे म्हळ्यार त्यो कंप्लीट जाल्यो आनी दुसरें हांवें आनी एक प्रोजेक्ट घायला आमगेले शेतकारांक लागून न्हू आमगे रिवर साल आहा ताका स्ल्यूज गेट घालपाक मदें मदें आनी उदक व्हरपाक स्प्रिंकलर्स घालपाक डायवर्ट करपाक एक सेंट्रल एक स्कीम आहा 17-18 CR कितें मेळटा तेजेर ते हांवें प्रपोजल घायलो आहा हे घालपाक स्ल्यूज गेट घालपाची मोटर बसोवपाचो आनी पायप लायन सारकी शेतां व्हरपाची तांकां सोलर पंप आसतले थिंगा सोलर पंप आसतले मागीर स्प्रिंकलर तें केलें जायत लोकांक सारकें बऱ्या पडटलें जावपा जाय अशान एक खरंच म्हाका सांगेन दिसता की बरेचदा आमी जेन्ना आमदाराक कडेन मेळटा तेन्ना व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली आमी ऑब्वियसली उलयतात ज्यो गरजेच्यो आसा पण म्हाका दिसता तुमच्या कडेन जेन्ना उलयतना एक गजाल तुमी बारीकांतली बारीक गजाल पयली प्रायोरिटी दिता आनी म्हाका दिसता त्यो गरजेच्यो आसा ऑब्वियसली व्हडले रस्ते बिस्ते हेका टायम लागता प्रोसिजर वता बट तुमी एग्रीकल्चराच्या माध्यमांतल्यान म्हणा किंवा वॉटर डायवर्जन म्हणा किंवा स्प्रिंकलरच्या माध्यमांतल्यान हे बारीक बारीक गजाली ज्यो खऱ्यो गरजेच्यो आसा ज्यो दिसावळ्याक आमकां लागता त्यो गरजेच्यो तुमी तेजेर लक्ष दिता आय थिंक हे खरेंच तुमचें कमेंडेबल आनी म्हाका दिसता ग्रासरूट लेवलांतल्यान जेन्ना मनीस वयर सरता तेन्ना तळागाळांतल्यो गजाली ज्यो बारीक लोकांक लास्ट पर्सन जो आमी सर्व करता तांकां कितें गरजेची आसा ही म्हाका दिसता तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावता आसतली हांव आनी एक प्रश्न विचारता की आमी स्टील वी आर इन पॅन्डेमीक कोवीड सेकंड वेव पयली वेव जाली सेकंड वेव जाली तेन्ना ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिफिकल्टीज लोकांक फेस करचे पडले तुमचोय मतदारसंघ काय वेगळो ना बट सद्या जे आमी वास्तून आसा हांगासर त्या वस्तू बद्दल म्हाका खरेंच जाणून घेवपाचें आसा बिकॉज बरी सुंदर तुमी अपग्रेड केली तुमी ही कोवीड सेंटर कोवीड केरान कन्वर्ट केली लोकांक खरेंच गरजेचें असलें त्या टायमार ह्या वास्तू बद्दल आनी ह्या तुमच्या कोविडाच्या वेव्हारा बद्दल कितें उलोवन दिसता तुमकां पयलें कोवीड येयलें तेन्ना 2020 मार्च 22 तेन्ना आमकां खबर नासलें कोवीड म्हणलो कितें तें पयलीं 2-3 दीस सारके रूम बंद करून दोनेल बंद करून भितर रावले सगळे भिले वारी येयल्या कोवीड जाता आनी कितें म्हणटाले पूण एक 2-3 दीस जालो तशें लोकांक फोन येवपा लागले लोकांक प्रॉब्लेम जावपा लागली जेवणा वाटेन आमकां फोन येवपा लागले तेन्ना हांव भायर सरलो मुगे सगळे ZP मेंबर्स जावं 5 तांकांय भायर काडले आनी तेणी आपल्यागे रिस्क घेवन आमी आख्खे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें कितें जाय तें पावयलें तेन्ना तूं जाणा आमकां कितें तांदूळ जाय म्हळ्यार मेळनासलें आमी सकाळीं 5 वरांचेर वचोन ग्रोसरी आनी तूं होलसेलांत वचोन 5 वरांचेर गाडी घेवन वचोन हाडले कितें मेळटा तें हाडले कितें ना म्हणना तेल आनी साकर आनी कितें मेळटा तें हाड आमी जाता ते भाशेन आमगेले लोकांक पावयले तेन्ना प्रॉब्लेम आसलो म्हणजे कोवीड कोणाक जालो ते फॅमिली देखून बगले वचनासले ते खंय हॉस्पिटलांत व्हरोंक जाय कोण ना 108 फोन मारल्यार 108 पावना आसलें बिजी आसतालीं सगल्याकूच जालो न्हू तें तेन्ना आमी चिंतिल्लें म्हणजे कोवीड हेका लागून आमी मुखार तरी कितें तरी करपा जाय म्हूण थंय आज जाय जाणांनी एम्बुलन्स घेयले कोवीड एम्बुलन्स हें हांवें लास्ट इयर केल्लें हें सेकंड वेवा पळय केलां तें हांवें लास्ट इयर केल्लें आनी मुगे कोवीड वॅन हांवें केल्ली एम्बुलन्स केल्लें आनी कोवीड हेल्पलायन नंबर हो हेल्पलायन नंबर हांवें आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी पावयलो कोणाकूय कोविडा लागून कसलो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार तेन्ना फोन केल्यार आमी वॅन घेवन रोखडे वयताय ताका जाय ते दिताय मेडिसिन्स गव्हर्मेंटान सेकंड वेवी मेडिसिन्स दिले सगळ्यांक हे हांवें फर्स्ट वेवी दिल्लें आमगे हेल्था डॉक्टराको रिसीट घेयले तें एक सगळीं कितें मेडिसीन जाय तें पॅक करून हांव कोण खंय पॉजिटीव जालें म्हूण कळ्ळें तें घराको धाडलें हय तेजे बराबर हांवें एक डॉक्टर प्रायवेट डॉक्टर पण कोवीड जायन घरा आहा जाय तेजे पयलीं कोण डॉक्टर वचना ताकाय खंय वचपा मेळना म्हणून एक प्रायवेट डॉक्टर दवरलो तो सगळ्या घरान खंय कोवीड जाले तांकां वचोन विजीट करतालो ही एक आमी सर्वीस दिल्या आनी जाणा हें कोवीड सेंटर म्हणटा तें सारकें ब्युटिफूल थंय सांगिलां सारकें असो कोवीड सेंटर खंय ना आमी सेकंड वेवी आमकां जायत त्रास जावपा लागले हॉस्पिटलां कोवीड पेशंटां दवरूंक मेळनाय वयले जाल्यार कितें वरां भायर उरोंक लागले आमी CMाक रिक्वेस्ट केलें हें प्रोविडर ओल्ड एज आसलें म्हणजे ते ताका मागीर शिफ्ट केलो हाय म्हणून तूं आमकां दी म्हूण CMान आमकां तेन्ना
तेन्ना कलेक्टरा फोन मारलो आनी आमकां 2-3 दिसां भितर आमकां हें कोवीड सेंटर दिलें. हिंगा आमी कितले पेशंट येवन गेले. आमी बरी सर्वीस दिला. आमगे मायकल ग्रेशियस म्हणटा तो आहा तो तेणे सारकें आपल्याक जिवा रिस्क घेवन हिंगा काम केलां. तशें आमगेले आयुर्वेद स्टाफ आहा जावं कोवीड बेंतलो तेणी बरें काम केलां. चड करून 5 सरपंच तेणी सगळे आपल्यागे जिवा रिस्क घेयल्या. आपल्या फॅमिली चोय नासतना सगळें काम केलें आनी एक कोवीड सेंटर आमगे जायत पेशंट येवन गेले. आनी आमी पेशंट येवन गेले पेशंटान तांकां बेश्टें दिलें ना. तांकां सगळें तांकां लागोन दिलें. आमी तेंगे बर्थडे देखून सेलिब्रेट केले. आमी सगळे सांगले या आनी आमगे ही तांकां हिंगा दीस जाले देखून जाल्यार वचना म्हणटाले जायत रावले. तेंगे दीस जाले 12 दीस 14 दीस कितें रावताले तेंगे डेज जाले आनी 2 दीस रावता म्हणटाले. हिंग बरें दिसताले. ओके बरें आनी एक तुमकां विचारेन की ऑब्वियसली आतां ऑल कंप्लीट जायत येयल्या 5 वर्सां तुमकां अश्यो कितें गजाली दिसता तुमकां की फुडें गरजेच्यो आसा मे बी ते तुमचें विजन आसतलें ह्या मतदारसंघा कडेन अश्यो कसल्यो गजाली आसा ज्यो तुमकां दिसता की तुमी फाटल्या काही कारणां खातीर 5 वर्सां ते कंप्लीट करपाक पावले ना फुडल्या जेन्ना टर्म आसा किंवा आपल्याक एक विजन दवरूंक जाय आनी हेज्या खातीर आपल्याक काम करपाक अशी कितें गजाली आसतली. आतां हे 5 वर्सांक आमी तुका सांगिल्लें 110 crores सुमार आमी काम केलें. म्हळ्यार चडशीं काम आमकां फकत रस्त्यांक गाच पडलें. आमगे फंड दिलें आमकां ना न्हू गव्हर्मेंटान दिलें पूण सगळे रोड इतू वर्सां जालें नाय म्हळ्यार रोडाक घालूंक पडलें. मोठ कामी आमगेली चड जालें. वेर्ना आमगे ग्रावंड हो एक कितू वर्सां ते लोकांगे वेर्नेकारांक एक सपन आसलें तो ग्रावंड करपाक 20 वर्सां 25 वर्सां जालीं बेश्टो फिलींग कोण माड घालून दवरलो तो हांव शिफ्ट जालें तेन्ना CMा पयलें सांगलें आमगे एक प्रायोरिटी तो ग्रावंड करपा जाय म्हणून आनी तेणें म्हाका उतर दिल्लें आपूण तो कोत म्हूण तें जाता पयर हाटी टेंडर जाला आयज तेजे हे आहा फावंडेशन स्टोन घाताय आमी अशें करून नागवा केलां आमी हेजे हॉल केला कम्युनिटी हॉल अशें करून केले थोडे केले म्हळ्यार आनीकूय आमकां करपा चड करून मुगेले तूं जाणा एग्रीकल्चराचेर तेजेर तुमचो चड फोकस आहा. एग्रीकल्चर आमी आतां मिशिनरी आमकां सगली आहा प्लाविंग ते हार्वेस्टिंग करपासून सगळे पंप जावं कितें आसा सगळे आहा. मुगे आतां एक विजन म्हणटा एक मिल घालपा एक गिरण घालपाची इलेक्ट्रीक तर एक मिल गायली जाल्यार लोकांक सारकें सोंपेपण जातलें आनीकूय लोक शेत रोवपा लागतलो. आतां इजिली प्लाविंग आनी हार्वेस्टिंग करपाक तुका त्रास नाय म्हळ्यार भात उकडपा सुकोवपा ते त्रास. इतर इलेक्ट्रीक मिल गायली जाल्यार थिंगा बॉयल जातलें थिंगा सुकतलें थिंगा तांदूळ करतलें लोकांक कांय त्रास पडपा तेणें फकत भात हाडपाचें तांदूळ व्हरपाचें हें एक हें मुगे करपा एक विजन आहा तें म्हाका करपाक जाय. हांव मुखार चलो हांव लँड चोयता लँड जाय ताका अरावंड 2-3,000 सुमार. सर म्हाका एक सांगा की जेन्ना कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमची ऑलमोस्ट क्लोज टू बीच आसा बाकीचे सगळे एक्सेस आसा डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना आमी बरेचदा लार्ज स्केल बिल्डिंग्स येवप किंवा हावजींग सोसायटीज येवप हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा. तुमी तुमच्या मतदारसंघा कडेन जेन्ना पोंड बाकी सिटीजांनी आमी तळे बुजोवन थंयसर बिल्डींग बांदपाचो प्रयत्न करता किंवा आसलेले वॉटर सोर्सीस आमी डिलीट करता त्या हितूर तुमी कशें पळयता तुमचो डेव्हलपमेंटाचो अप्रोच. आमगे ही कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्रीकल्चरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थोडी म्हणटा ती आमकां सारकी इम्पॉर्टंट. हांव पयले जिखील तेन्ना आमगे एक माजोर्डा तोडे आहा तोड्या बांदा म्हणटाय थिंगा ही कितू वर्सां जालीं हांव इस्कला वयता तेन्ना 12 वर्सां आहा तेन्नासान चलता थिंगा वॉटर पोलो जाता एवरी इयर 15 ऑगस्ट वॉटर पोलो मॅच जाता थिंगा आनी एवरी इयर मॅचा येयलोले पाटी थिंग चीफ गेस्ट येताय ते सदां सांगताले नेक्स्ट इयर म्हळ्यार आपूण थोडे बांदून दित म्हणून म्हळ्यार इतलीं वर्सां 20-25 वर्सां जालीं तें जावूं ना. हांव जिखिल्लो हांवें ते पयले गेयले आमगे विनोद पालेकार WRD मिनिस्टर आसलो तेका हांवें एक्सप्लेन केलें थोड्या वॅल्यू कितें आनी कितें जालें तें तेणें म्हाका सपोर्ट केलें तें तोड करपाक अरावंड 1 CR कितें तेजो एस्टिमेट आहलो. हांवें तें तोड आख्खें बांदिलां थिंगा सोलर लायट्स घायले हें एक तोड केलो हांवें आनी एअर पोंड्स जायत कोणीन पोंड्स पळय आहाय ती
सगळे प्रिजर्व केल्या सगळी डिस्प्ले बांदले आमगे आज बेतालबाती तुमी चयला आसतले तेका आमगे तो 5 आहा तो एक सरपंच थिंगा 5 तो सांगता 2004 असो आपण खंय ते काम करतलो तो हाटी लागलो आहलो ते तळे करपाक मागीर तो हांव जिखतोर म्हाका हांव इलेक्शनार बसवलो तेदो तो म्हाका नासलो म्हाका सपोर्ट करूं ना तेणें पूण हांव जिखतोरी तो म्हजे बगले येयलो आनी तेणें सांगिल्लें आहा तशें आहा हें तळे म्हाका करपा जाय म्हूण आनी ते तळे आमी प्रपोजल गायलो तेजो अरावंड 80 लॅक्सां कितें प्रपोजल तो वन ऑफ द बेस्ट सारकें पण तुमी चयला आसता तें आयज डेफिनेटली बरें जालां सारकें बरें आणि एक बरेचदा आमी म्हणटा की भुरग्यांक जेन्ना आमी कल्चर जशें आमी जनरेशन्स चेंज जाता आमी आमचो कल्चर खंय तरी विसरता आमी आमचे रुट्सां कडेन कनेक्शन उरना आमचें अशा टायमार जेन्ना आमी तुमचो मतदारसंघ पळयता तेन्ना ऑब्वियसली तियात्र म्हणा किंवा कल्चर हांगासरलो जो व्हॅल्यू आसा तोय प्रिजर्व करप खरेंच इम्पॉर्टंट आसा एज अ आमदार तुमी ह्या सिच्युएशना कडेन कशें पळयता जेन्ना तुमी आर्ट म्हणा किंवा कल्चर म्हणा तो प्रिजर्व करपाक जाय तुमच्या मतदारसंघातलो तियात्र म्हळ्यार गोंयकारां सदां व्हडले एक थंय तियात्र आहा म्हळ्यार आमी पिशे पयले आतां तरी दिसा हॉलां AC हॉलां चोवपाक मेळटा रातचे पयलीं 10:30 11 12 तियात्र जाताले आनी लोक तियात्रा वयतालो हे आमी पयलो सावन हांव 5 दाशणी हुंड देखून तियात्रिसां हांवें सपोर्ट केला मुगेले फ्रेंड इस्कला म्हजे बारा शिकताले ते तियात्रीस जाले हांवें तांकांय हेल्प केला आनी आजून देखून हांव तियात्रिसां हेल्प करीत आहा हांवें तियात्र वर्कशॉप केले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 केले आनी 2-3 करपाक उलोव आहाय आमगे न्यू भुरग्यां आमी तयार कोताय सिंगींग करपाक तियात्रां एक्टींग करपाक हेंय आमगेलें चालू आहा तेजे भायर ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन केल्लें आमी विल्फ्रेड डिसा चॅरिटेबल सोसायटी आहा तेजेर जायते जाणांनी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भुरग्यांनी पार्ट घेतलो तें कॉम्पिटिशन केलें आनीकूय दुसरे सायडी आमी वानेक प्ले जावं कितें आहा ते कल्चरल एक्टिविटीज आहाय ताका हांव सदां हेल्प कोता तशें स्पोर्ट्सा तूं सांगता ते भाशेन स्पोर्ट्स म्हणटाय तो एक आमगे भुरग्यां आनी कांय ना चडशें स्पोर्ट्सांकूय हांव पयलोसो हेल्प करीत येयलो आहा आनी आतां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी चडशे टोर्नामेंट ल्हान भुरगे टोर्नामेंट कोताय आतां फुटसाल कोताय फुटसाल आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहाय तितू आख्या गोंया वचपा नाय म्हाका दिसता मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 5-6 तरी फुटसाल ग्रावंड जालो आहाय आनी टोर्नामेंट चालूच आहाय इंटरवॉर्ड जावं 4 सायड 7 सायड म्हणटा चालू आहाय तेज्या भायर तुमी ग्राउंड्सूय डेव्हलप केल्या तुमचे ग्राउंड्स बारीक केलो आहाय आमी बेतालबातीन ग्राउंड आहलो तेकाय आमी हांव जिखिल्ले तेन्ना म्हाका ते क्लबा मेंबर येवन मेळ्ळे तो SAG ग्राउंड आहलो मागीर ते म्हाका येवन मेळ्ळे आनी तूं हें करुया आनी आमकां तो मातशें जाता जाल्यार हँड ओवर करूं जाता चोय म्हणून तेन्ना आमी प्रपोजल गायलो तो आतां आमकां पयलीं MOU सायन केला तो हँड ओवर केला पंचायता कडेन एक बरी खबर आहा तसो नागवा म्हणटा तो पयलो ग्राउंड आहलो तो हँड ओवर जालो आहा पंचायता कडेन आनी आतां वेर्ना ग्राउंड तो एक केला बरेचदा आम्ही म्हणटा की कम्युनिटी डेव्हलपमेंटाच्या माध्यमांतल्यान बरेच आमदार वेगवेगळे इनिशिएटिव्स घेता ऑब्वियसली तुमचे स्वताचे फाउंडेशन आसा ताच्या खातीर तुम्ही वेगवेगळ्या हितूंतल्या माध्यमांतल्यान काम करता अशें आनी कितें तुमकां दिसता की करचें फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ युअर कम्युनिटी एस्पेशली युअर कॉन्स्टिट्युएंट्स हे कम्युनिटी हे आमी सदां करीत येयलो आहाय आनी चड करून आमगेले कॉन्स्टिट्युएंसीक आमी हेजे आय कॅम्प केल्याय पयलीं सावन म्हाका आतां 2 राउंड कंप्लीट केले आमी एक पार्ट केल्ले सगळे विलेज वायज एक विलेजी 300-400 लोक येतालो आनी आमी तांकां फ्री वॉकलो दिलें अशें करून 2 राउंड केले आनीक आतां म्हूण तूं टायम मेळटा जाल्यार आमकां आनीकूय करपा आहाय हेल्थ कॅम्पूय केलो आहाय आनी लोकां जायते असल्यो अडचणी आसताय ताका हांवें सदां हेल्प केला आनी मुगेलो तांकां सदां सपोर्ट आसतलो
सुद्धा आम्ही आमदारांकडे व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली आम्ही एक्सपेक्ट करता किंवा आपले तेजे विजन असता, बट यू आर व्हेरी डावन टू अर्थ. यू नो युअर कॉन्स्टिट्युएंट्स आणि तांकां कितें करचें, जशें फार्मींग लोक करता तुमच्या मतदारसंघान. आय थिंक तुमकां खरेंच यू नो द पल्स ऑफ युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. दुसरी गजाल विचारता, पल्सूच कॉन्स्टिट्युएन्सीची घेवन फुडें वयता. इलेक्शनाचे वारे ऑलरेडी सुरू जाले, फुडें येता ते काही 2-3 म्हयन्यांनी आमी वादळ पळयतले इलेक्शनाचे. ह्या इलेक्शना कडेन तुमी कशें पळयता एज यू रन अप टुवर्ड्स 2022? इलेक्शन येताय आनी जायत जाणां बसपाची उमेद आसता, कोणाच्यान बसून आता आमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी चोयली जाल्यार जायत जाणां बसपाक वताय, तांकां बसली. मुगे पाल्स म्हणटा म्हाका, हांव कॉन्फिडंट आहा कितल्या जाण बसून, 10 जाण बसून वो एकटो बसून, हांव शुअर आहा हांव हे इलेक्शन हांव जिखतो म्हणून. कित्याक हांव लोकां बगले वयता तो एकू सायडीन गेलो ना, सगळे सायडीन पावला. कोण मेल जाल्यार मॉर्ग आहाय, मागीर कोविडा टायमा मनशां होंडा घालपा देखून हांवें मनीसाण होंडा अशें करून घायल्या. म्हणजे लोकांक कितें गरज आहा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी तितली हांवें काम केलो हांवें. ताका लागून हांव कॉन्फिडंट आहा हे इलेक्शन जिखतो. कोण बसताय ते बसती, कांय ना. कोण कॉम्पिटिशना कडेन कशें पळयता तुमी? कॉम्पिटिशन म्हणलो आनी म्हाका दिसना कॉम्पिटिशन आनी कोण आहा म्हणून. 5-6 जाण बसत म्हणटाय म्हळ्यार इलेक्शन येतरी कोटवले कितू जाण बसताय. जाय जाण कितें करता बेश्टे बसत म्हणटाय आनी लास्टाक मागीर ते आपल्यागे हेका आसताय, सेला आसताय. ओके, हय अशें करून जालो आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पयलीं जालो आहा नुवें. गांवचो म्हूण बसोन लोकांक बड्यान रात देखून राती 12 वर देखून वोटींग केलें. म्हळ्यार 2-3 दीस हाय म्हळ्यार तांकां खबर ना तो कॅन्डिडेट खंय आहा तो. काँग्रेसा कॅन्डिडेटाक सेटींग केलें आनी भायर सरलो. अशें करून जावपाक ना. सगळ्यांक कोण उमेद आहा तेणें बसपाचें. हांव मुगे म्हाका उमेद आहा हांव बसतलो. ओके बाबाशान, खरंच तुम्ही बरोच वेळ दिलो आमकां आणि ऑब्वियसली तुमच्या मतदारसंघा बद्दल आमकां जाणून घेवपाक प्रयत्न केलो. आणि मोर इम्पॉर्टंटली जशें तुमी यू आर ग्रासरूट लिडर, तुमकां खबर आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्साक कितें गरज आसा. आणि जशें तुमी म्हटलें की तुमकां उमेद आसा इलेक्शनाक बसपाची, आणि म्हाका दिसता तुमच्या मतदारसंघाकूय उमेद आसा की तुमचें नेतृत्व फुडें तांकां पळोवचें. आणि जशें तुमी म्हटलें की विजन तुमचें लाँग टर्म आसचें, फुडें तुमकां मेळचें. ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आणि माझ्या व्ह्युअराच्या माध्यमांतल्यान तुमकां एकूच सांगता की हॅपी बर्थडे ऑन दीस ऑस्पिशियस डे वेन यू एंटर इन अ न्यू एज. आणि ऑब्वियसली फुडलो येता तो काळ बरो डेव्हलपमेंटाचो असतो, सुखाचो असतो. आणि तुमकांय बरी देव तुमकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवं हेच हांव एका नोटाचेर कार्यक्रम हो सोंपयता. देव बरें करूं बाबाशान. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.